गोयात प्रशिक्षित मनीसबळ तयार करपा खातीर सुरवेक सरकार 230 कोटी रुपया खर्च करतले आणि 10 सरकारी ITI जाल्यार 3 खाजगी ITIचे नूतनीकरण करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. फक्त ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि डिप्लोमाच फक्त एड्युकेशन घेतले म्हणून जावचें ना. ताका जोड जर आमी एप्रेंटिसशीप आणि इंटर्नशीप दिली आसत जाल्यारूच आमी स्किल्ड जातले आणि फुडलें काम करपाक पावतले. आणि म्हणून तर तांच्यांनी लॅक्स ऑफ रुपीजचे प्रोविजन जे आसा हे एप्रेंटिसशीप आणि इंटर्नशीप कार्यक्रमाच्या अंतर्गत केले. नॉट ओनली इन द गव्हर्नमेंट बट दोज हू आर डुईंग द एप्रेंटिसशीप इन प्रायव्हेट सेक्टर 25% ऑफ द कंपोनेंट इज गिवन बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. तांकां दिता 25% ऑफ इज ऑनररियम हो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया दिता. ताज्या फुडें एक स्टेप वचून गव्हर्नमेंट ऑफ गोवात आमी स्टेप घेतली की फक्त ITI आणि इंजिनियरिंग मेडिकल जाल्लेच न्ही तर ग्रॅज्युएट जाल्ल्या युवकांक सुद्धा खंय तरी ट्रेनिंगाची गरज आसा. म्हणून BA, BCom, BSc ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्ल्या भुरग्यांक आनी 10th फेल आसलेल्या सुद्धा भुरग्यांक गव्हर्नमेंटात आणि प्रायव्हेट सेक्टरात दोनूय कडेन जॉईन करून घेवपाचें आमी ठरयलें. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान प्रायव्हेट सेक्टरात जेन्ना आमी कंपनीन जेन्ना जॉईन जाता तेन्ना तांकां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडल्यान जर 2500 रुपीज म्हणजे 25% शेअर दिता आसत जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे वी आर रेडी 1500 रुपीज शेअर हो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कडल्यान मेळटलो. म्हणजे इन फ्युचर जो भुरगो प्रायव्हेट कंपनीन जॉईन जातलो ताच्या हॉनरेरियमाच्या भायर म्हणजे ताका एडिशनल 1500 रुपीज गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कडल्यान मेळटलो. टाटा समूहाच्या जोडपालवान गोंयच्यो सगळ्यो ITI मॉडेल ITI करतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. हाचे खातीर टाटा उद्देग समूह 160 कोटी रुपया खर्च करतले जाल्यार गोंय सरकार 70 कोटी रुपया खर्च करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. सगळ्यो ITI मॉडेल ITI करपाचें आमचें स्वप्न स्किल डेव्हलपमेंटाचें ह्यो आमी साकार करता टाटा टेक्नॉलॉजीच्या बरोबर. ऑलमोस्ट 160 crores ऑफ रुपीज टाटा टेक्नॉलॉजी आमच्या बरोबर इन्वेस्ट करता. आमी तेज्या बरोबर घेवन मोर दॅन 230 crores आमी स्किल डेव्हलपमेंटा खातीर येता त्या वर्सभरांतल्यान इन्वेस्ट करता. आणि गोंयांतल्यो सगळ्यो ITI ह्यो मॉडल ITI म्हणून भुरग्यां खातीर शिकपाक मेळटल्यो, स्किल्ड जावपाक मेळटल्यो. म्हणजे जाका आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हाच्या अंतर्गत स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो कार्यक्रम आमी जोडटा. आणि जेन्ना इंडस्ट्री 4.0 हाची तयारी ह्या स्किलिंग कार्यक्रमांतल्यान आमी करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.